माथेवाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. 10 धेडयांची वपार. तो दीस येताना देवाचे राज्य हे परे म्हूण येत. 10 धेडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बुध नाथल्यो आनी हेर 5 बुधवंत. बुध नाथल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले, पूण तेल घेतले ना. पूण बुधवंतांनी दिव्यां सांगाता आपल्या कोळशुल्यांनी तेल घेतले. होरेतान येवंक घळाई केल्ल्यान तांकां सकटांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोध्यान राती एक बोब जाली. आळे होरेत आयलो, ताका मेळोंक येया. इतले आयकल्लेंच त्यो सर्व धेडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बुध नाथल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया, आमचे दिवे पालवातात. पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हणलें, आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशी वचोन मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच. आनी आयत्यो आसलेल्यो धेडयो ताचे सांगाता लग्नासाला भितर सरल्यो आनी दारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 धेडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर थावन जाप दिवन म्हणलें, ना, जायना. तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. देवाचे उतर हें. वखाणे तुका क्रिस्ता.